फ्रुट्स गिफ्ट आर्टिकल्स असली शॉपां चलताली रातच्या 12 पर्यंत सुद्दां हांगा टुरिस्टांची गर्दी आसताली. आज बाबडे सगळ्यांक तुमी विचारा हांगच्यान तांची कितें स्थिती आसा ती. आनी म्हाका तुका प्रश्न आसा, शूड वी प्रमोट सच अनएथिकल बिजनसीस? जर तूं म्हाका म्हणटा कोणेय धंदो घालप म्हणजे फाल्यां कोणीय कितेंय घालपाक सोदतलो. आनी मेन दुसरो एक विशय सोदता, जो लिडर आसता पळय पॉलिटिकल लिडर, हे असले प्रोत्साहन दिवप न्ही स्वताची वृत्ती आसता. आपली स्वताची वृत्ती ज्या लोकांची अशी आसता न्ही तेच असले धंद्यांक प्रोत्साहन दिता. मिस्टर दत्तप्रसाद, तुम्ही म्हणता की ते एका लागून हिंगा मेहनत जाता ह्या पणजेन हे धंद्याक लागून. हय, काल कितें चल्लां मसाज पार्लरांनी ते एका प्रेस कॉन्फरन्सान तुमी कवर केलां हें तुवें पळयलें. फाल्यां सुशिला बिल्डिंगे सारकी जी बिल्डींग आसा थंय बरी बरी कॉर्पोरेट ऑफिसीस आसा, CA आसा, थंय बाकीचे डॉक्टर्स आसा, बाकीचे आनी कसली क्लिनिक्स आसा. फाल्यां तुजीच भयण आनी आवयक तूं थंय धाडपाक कम्फर्टेबल आसतलो? तूं सकयल देंवता तेन्ना तुका विचारूं हा कोणूय? फाल्यां तूंच थंय गेलो, तूं स्पान गेल्लो काय म्हणून तुका विचारतले फाल्यां? वॉट आर यू गोइंग टू आन्सर द पीपल? एंड वाय डू वी वॉन्ट सच टायप ऑफ बिजनसीस? दॅट इज माय मेन क्वेश्चन. आनीक कांयच धंदे ना हांगा. आनीक दुसरें, प्रोत्साहन दिवपाक कांयच धंदे ना. एंड इलिगल ऍक्टिव्हिटी चालू असतात. आता इलिगल ऍक्टिव्हिटी चालू आसा काय ना ते कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान ऑलरेडी इट इज देअर इन द एंड. आता पुलिसांनी भितर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय, एक डिकोय कस्टमर्स धाडून की इलिगल ऍक्टिव्हिटी कितें चल्ल्या आनी कितें ना त्यो. In the past few days, the mayor himself had made a statement saying that they have written to police or meeting घेतलेली की no more stars or कितें बाबा तितून ना बाबा. Now one more thing, other town नो मोर स्पास. ऑलरेडी तुवें इतके दिले आनी मोर आनी खंयचे? तुवें ऑलरेडी पाड घातला 28-30 दिवन आनी तूं मोर आनी दिवपाचें कितें विचारता? आता कावन्सिलरांक खबर आसा काय ना हे तुका ते कावन्सिलर सांगतले. आनी ही इज अ ओपोजिशन कावन्सिलर आनी ताज्या आय डोंट थिंक देर इज एनी स्पाय इन हीज वॉर्ड. एंड आय एम शुअर इफ एनी एप्लिकेशन कम्स ही इज नॉट इवन बीइंग कंसल्टेड फॉर दॅट. Okay, that is about the opposition. Now, when you say about the ruling councillors, now the ruling councillors should come to the media and tell that it is acceptable to them. Mayor जर स्पाक परमिशनां दिता, आमदार जर स्पाक परमिशनां दिता, तर इट इज एक्सेप्टेबल टू अस. हे सांगून न्ही आनी आपल्या मॅनिफेस्टोचेरूय घालून न्ही की आय विल गिव मोर परमिशन्स टू स्पा एंड आय विल टर्न द 18 जून रोड फ्रॉम नाव द स्पा एंड मसाज रोड इंटू वॉकिंग स्ट्रीट म्हणून फुडल्या टर्मानांतल्या. CCPची मीटिंग असताना तुम्ही कितल्या वाटी अपोज केला त्याच्या प्रपोजल इश्यू येयलो आसतलो? It has not come up, but I did ask him how many spas have been given permission, to which he said I'll check and let you know. After that, officially not given the details ते काय फॉलो on this topic. सिनियर अनेक आदलो हे मेरू त्याची ॲडवायस तांचे तुम्ही सुरेंद्राचे तुम्ही विषय सुरेंद्राक विचारा. सो लेट But you never spoke to the meeting, you just asked in the office. What did I say? I said during the meeting, the permissions didn't come for passing, but I did bring up the topic of the number of spas that are there in the city and why are we giving so many of them permissions. Did you ask for the meeting? Yes, I did ask for the meeting. I will also request Joel that this is a very serious issue. In the next meeting, you please put this right away now itself that we demand that not a single permission to be given for any more spas and parlors, and also the licenses which have been given, that has to be revoked. So I would request you to please put in this application immediately. दत्तप्रसाद अनेक म्हटल्यार या पणजेन कसिनो चलता त्या एरिको अशें म्हणटा की खुबशी इलिगल ऍक्टिव्हिटी चालू आसा. तुम्ही केन्ना तेजेर आवाज दिवचो? पळय, जशें हांवें म्हणलें, म्हाका दिसता खुबश्या जाणांनी थंय इलिगल ऍक्टिव्हिटीज चल्ल्या. हय, ताजेर म्हाका दिसता आमच्या उत्पल बाबांनी हाजेर खूब विशय काडिल्ले आसा. आनी जशें हांवें म्हणिल्लें, आय वॉज ट्रायींग टू स्टे अवे फ्रॉम प्रेस फॉर क्वायट अ लॉंग टायम ड्यू टू सम पर्सनल रिजन. बट आतां वेळ आयिल्लो आसा की रस्त्यार येवपाची गरज आसा.
जाल्यार ह्यो गोश्टी हाताभायर वतल्यो आनी सगळे पणजेचे पाड पडटले. फक्त मसाज म्हणटा पूण तेजो इशू सगळे आयचे प्रेस जे आसा हे ह्या विशयाचेर आसा. फुडले सगळे जे कितें विशय आसा कसिनोचो मेनस न्ही, थंय पार्किंग मेनस व्हडलो आसा. थंय आमी जर पळयता थंय बोट क्रुजीस जे भशेन आतां चालू जाल्या थंय पार्किंग विशय आसा, जॉब स्कॅम आसा, हाजेर सगळ्याचेर आमी येतले. So today we will be coming on each and every issue what is having an impact on the general public. We will be there on all the to talk on all the wrongdoing. इतले वर्सां घेवपाक जाय आशिल्लो. आतां इलेक्शन लागीं पावले म्हणून तुमी It जागे is not about election लागीं पावलें. कांय गोश्टी ज्यो आसता त्यो योग्य वेळारूच उलोवप आसता. कित्याक आमी आय एम नॉट एन एनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव. सो आय एम जस्ट अ नॉर्मल रेजिडंट ऑफ पणजी लायक एनी वन ऑफ यू. आनी ज्यो गोश्टी योग्य वेळार उलोवपाक जाय त्यो आमी काडटले आनी डेफिनेटली पणजेचें जर बरें जावपाक जाय जाल्यार येणाऱ्या इलेक्शनाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी हायलायट करपाक पडटा. यू आर नॉट एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव नासता तो विशय करता. तुजो इलेक्टेड आतां कितें करता? तो कांयच उलयना थंयसर. पळय ताजो जो हें आसा ही इज लिमिटेड टू हीज वॉर्ड. ही इज नॉट लिमिटेड टू अ कॉन्स्टिट्युएन्सी. So ताजो let me please answer. Let me don't interrupt. You have asked me the question. Let me answer. ताजो वॉर्ड ताज्या वॉर्डान कोणाक कसली फाल्यां ताजे कितें क्लेनलिनसाचो विशय आसा, कितें ड्रेन्साचो विशय आसा, गार्बेज कलेक्शन विशय आसा, तो म्हाका दिसता तो बरे पद्दतीन करता. सो ही इज लिमिटेड टू दॅट. ही इज नॉट अ मेयर ऑफ पणजी सिटी. देवाच्या कृपेन फाल्यां ताका जर मेयर केलो जाल्यार डेफिनेटली वी वील हॅमर हिम ऑल्सो टू सी दॅट एवरीथींग इज इन द रायट. म्हणटा ते बरोबर आहा. तेणें आत्तां म्हणलें की तेज्या काय वार्डान थंयसर स्पा ना. ना देर इज नो आयज तो हांगसर येवन स्पाचे बद्दल कितें उलयता? कितें. आयज हांगसर येवन स्पाचे So बद्दल he is here as a CCP representative. Okay. So if you ask me बाबा कोण तुज्या बरोबर आसा बाबा वो कित्याक आसा जाल्यार प्रत्येक मनशाक तूं घरा बसय. वेळ आन्सर दिता म्हणून. ना इट इज नॉट डुएल आन्सर. म्हणजे तूं म्हाका सांगूंक सोदता की बाबा कोणाकूच घेवन येवं नाका. अरे हांवूय येवप ना न्ही. म्हज्या वाड्यान हांव पडूच ना म्हणजे हांवें घेवप ना. एज पर दॅट क्वेश्चन. सी टुडेज मेन विशय इज द इलिगल थिंग्स हॅपनिंग इन पणजी. So I don't see this. CCP councillor can raise issue of any entire See, generally कितें आसा न्ही. See, generally आज कितें आसा पळय. See, आज विशय कितें आसा पळय. आज आमी जे रितीन CCP फंक्शन करता तातूंत आमी पळयलां की कावन्सिलरांक थंय कांयच व्हॅल्यू ना. कावन्सिलरांक ते थंय कांय टायमूय दिना उलोवपाक आनी ज्यो कितें गोश्टी आसा थंय तांकां तितको ते भशेन म्हणजे टायम दिना तो ते आयकुनूच घेना कांय. ते आपल्याक जाय तेंच करप चल्ला थंय. But I will ensure personally, because he is a good friend of mine, I will ensure that this issue is put for the very next meeting. दत्ता म्हाका एक हे जे स्पा येतात ते 10 वर्सांनी गेला हे 10 वर्सांनी जे हे जाला सगळे स्पा बी जाला ते पण स्पा हे 10 वर्सांक न्ही. हे म्हाका दिसता फाटल्या 2-3 वर्सांकूच चड क्रॉप अप जाल्ले आसा. म्हणजे मोर दॅन 10 years. फक्त ह्या 2-3 वर्सांकूच आनी म्हाका दिसता 2-3 सुद्दां हांवें चड म्हणल्या. बट ह्या फाटल्या 12 म्हयन्यांक हे चड दिसपाक लागले. स्पेशली द वन्स इन द CCP. हो तर सामको पळय चकाचक. म्हणजे आमकां अशें फ्लड आतां लास्ट 12 months हे जाताले. सो आतां 12 months भितर तुमी इतलो तेम कित्याक इशू रेज करता? पळय कितें आसा न्ही. जेन्ना तो एक नंबर चड वाडपाक लागता तेन्ना तो नजरेन येता. आनी आतां आमकां खुबश्या लोकांनी म्हणजे आमचे जे रेजिडंट आसा पणजेचे आनी ताळगांवचे तेंच्यांनी खुबश्या जाणांनी हो विशय जेन्ना फुडें हाडलो आनी स्पेशली आज जे आमदारान स्टेटमेंट केलें. आज पणजेच्या आमदारान एक स्टेटमेंट केलें. डोंट आस्क मी वाय आर यू आस्किंग मी एज द CCP. आय एम नॉट रनिंग दॅट पार्लर. असो ताजो स्टेटमेंट आशिल्लो. सो त्या स्टेटमेंटाक खंय तरी एक वायट दिसलें. एक कितें चल्लां पणजेचें आनी म्हाका दिसलें म्हाका त्या हाजेर वयल्यान मिडिया कोण म्हणटा पळय कितें आसा न्ही. आतां कोण कितें धुता आनी कोण कितें करता तें तुमी ताकाच विचारा. बट ह्यो असल्यो गोश्टी बंद जावपाक जाय. My question to Joel, have you raised, last 4 years you have been CCP councillor, have you raised issues only pertaining to your ward or other issues you have raised pertaining to city? We focus on our ward, but yes, 10% regarding the whole city, they do us. Now, regarding the spa issue, during the last meeting, I think... So you have taken up some other issues you have taken no, in the CCP Of course. concerning the city. I told you, majority questions are related to my area. But yes, 10% we do look at the rest of Only it. 10%. By and large, we are responsible for our area, no?
बाबा तो पणजेचो आमदार न्ही सो तो आमदार जालो सो डेफिनेटली जशें हें म्हणलां तशें तुमचो विशय वॅलीड आसा तुमचो विशय वॅलीड आसा सो जॉयलानूय आज गरज आसा कांय गोश्टी शिकपाक जाय तो यंग आशिल्लो तो यंग मनीस आसा ताणें फुडें आतां आपल्या दिनेश फ्री तुझ्या वडाला ना ना तो ताच्या वांगडा लागीं आसा He was प्लीज he also अचानक पद्धतीन 25 ते 28 पा हय पणजेन येयले कितें पणजे राजधानी पळय जशें हांवें म्हणलें तशें लिडराची जी वृत्ती असता पळय त्यो गोश्टी लिडर सदांच फुडें व्हरता हांव कोणाचें नांव घेना बट एक लिडराचें एक इमॅजिनेशन आसता बाबा आपूण पणजे अमक्या डायरेक्शनान व्हरतलो सो हे कदाचित तशें आसत ते बाबा आमी मेजूंक वचूंक ना बट जे 28 पळय जे तुमी म्हणटा न्ही आनी ते हांवूय म्हणटा 28-30 जे आसा विशय इट इज व्हेरी क्लियर इट हॅज हॅपन्ड इन द मेनली इन द लास्ट 12 months Prasad, आता तुम्ही म्हणता he was a just junior, but he also was the youth Congress member, which is the largest party. So youth See, I would not know president. what I'm here as a So why he resident can't take the issue regarding the youth? I am here as a resident of Panaji, not to represent Congress party. आता तुम्ही ताका पयशे ग्रिलिंग करूंक सोदता No, no. ते ना No, he's come with you, तुम्ही not एका with सो ते तुम्ही एक वेगळ्या पद्धतीन ताका करा नॉट ऑन हे सो No, आता no, आय you थिंक said आय that he एम can't take this thing. See, it is up to him what he takes and what he doesn't take. But the issue of this massage parlor, I have requested him now in the media presence to take it very much for the next meeting, and I'm sure he'll take it. So a common man is requesting a councillor to take up the Not the councillor, lot of the people have come to me. या माझ्याकडे खुबशे जाण आयिल्ले ह्या विशयाचेर की तुम्ही कितें तरी आवाज करपाक जाय कित्याक आमी पळयलां पणजेच्यान आनी ताळगांवच्यान कांयच आवाज जायनाशिल्लो आनी आमी खंय तरी भितर कमी पडले हें हांवूय एक्सेप्ट करता कित्याक फाटल्या कितकीशीं 2-3 वर्सां म्हाका दिसता हांवूय प्रेसा फुड्यान येनाशिल्लो या वड्याच्या कावन्सिलराकडे तुम्ही उलयले खंयच्या आता तू जो स्पा तुवें दाखयलो तो कोणाक लागतो हो म्हाका दिसता डेप्युटी मेयराक लागता सो दिसता तेजे कडेन तुमी उलयले पण म्हाका दिसना म्हाका ताजे कडेन उलोवपाची गरज आसा ताजे कडेन ताज्या रेजिडंट्सांनी उलोवपाक जाय आनी ताणें सांगपाची गरज आसा की आपल्या वॉर्डान बाबा आपणे हे इतके स्पा कित्याक दिले हे ताणें ताज्या वोटरांक सांगपाची गरज आसा दत्तप्रसाद तुमकां दिसना ट्युरिझम रॉंग डायरेक्शनान वयता म्हणून डेफिनेटली चल्ला जशें हांवें सुरवातच केली प्रेस कॉन्फरन्स पणजेची आमची वळख कितें आशिल्ली महालक्ष्मी देवूळ आमची पणजेची चर्च आमचो मारुतीगड आमची बोगदावाग स्प्रिंग शॉपिंग ऑन दीस रोड दीस वॉज ही पणजेची वळख आनी आज आमची पणजेची वळख कितें जाल्या स्पा सिटी नॉट इवन स्मार्ट सिटीचे तर पडलात पाट आतां ही स्पा सिटी जाल्ले हांगा पण हो समज तूं हो डेप्युटी मेयराचो वाचता डेप्युटी मेयरूच कितें वॉर्ड डेप्युटी मेयराक लागता जाल्यार ही प्रमोटींग स्पास See that you please ask him what he is. I am not putting allegations on anyone. Okay, okay. My main Consider ताका तो विशय सोड ताका ग्रिलिंग कर नाका बाबा भुरग्या पळय कितें आसा न्ही विशय जो आसा न्ही हे चड जाल्लें आसा हे आतां खंय तरी बंद जावपाक जाय ह्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय ह्यो बंद जावपाक जाय आनी पणजेच्या रॉंग डायरेक्शनान चल्ला हे सारक्या डायरेक्शनान हाडपाचो जो हे आसा ते कोणें तरी फुडें घेवपाक जाय सो म्हाका दिसता त्या हातूंच्यान आमी सुरवात केल्ली आसा मागता मिडिया कडेन की तांच्यांनी ह्या विशयाचेर सपोर्ट करचो आनी लोकांनी ह्या विशयाचेर आतां गंभीरतायेन सारकें विचार करपाची गरज आसा So तुम्ही आता या आय फुडें थिंक फुडें वी घेतले शूड फिनिश दीस हियर One more. As far as Talegaon when is spoke, the point ZP हय will you be also fielding candidate for that? No, I am here as an independent politician. I would not be participating in the elections. Okay, I am very clear on that because Raghuveer Kukalkar, who has been the candidate of Bharatiya Janata Party, he has worked day and night for my personal campaign in 2012 and 17. So I will not be fielding any candidate against him. I am very clear on that part.